या मिसाची ते समाई पर्यासात पहिल्या जल्म संदर्भी अर्गम मिसितात प्रीतम पिरेरा सौत्या वैशान क्रास्ता अचे सौत्या जल्म संदर्भी मिसितात प्रेमिला डिसोजा दुसऱ्या लग्न वार्षिका संदर्भी अर्गम मिसितात जोसी क्रास्ता अर्गमिसा सुनील अनिता आणि कुटुंब एन्सन आणि एझलिन पिंटो प्रीतल प्रिन्स क्रास्ता लियन्ने आणि डेनियल जोवेल रोड्रिगस जॉन बॅप्टिस्ट डिसोजा अभिलाष आणि ज्योती जोकिम लीना जोवेल डिसोजा रिक्सन डिसोजा रॉयस्टन डिसोजा बेनेडिक्ट डिसोजा डोरा डिसोजा लॅन्सी एमिलिया डिसोजा रीमा आणि जॅनिश फेलिक्स डिसिल्वा प्रत्येक इरदे खातीर मिसितात केविन डिसोजा लॉरेन्स डिसोजा प्रत्येक इरदे खातीर मिसितात फेल्सी डिसोजा जेस्सी रेगो हांच्या इरदे खातीर मिसितात लिनेट आनी जोसी पिंटो बऱ्या बलाके खातीर क्लिफर्डाच्या बऱ्या बलाके खातीर मिसितात ए गोम्स आयरिस वास हांच्या आत्म्याक मिसितात एस पी कार्नाड कुटुंबान सर्व गरजेवंत आत्म्या खातीर मिसितात योवाना फ्रँक कुटुंबान सरल्या आत्म्या खातीर मिसितात एव्हलिन आनी कुटुंब एडवर्ड गॉन्साल्विस हांच्या आत्म्याक मिसितात रोसी साल्डाना कुटुंबान सरले सर आत्म्या खातीर मिसितात रितेश आनी प्रिमा डिसोजा कुटुंबान सरल्या आत्म्या खातीर मिसितात पॉल पायस वालेरियम पायस हांच्या आत्म्याक मिसितात पॉल पायस कुटुंबान सरले सर आत्म्या खातीर मिसितात प्रीतिका एस गोम्स कुटुंबान सरल्या सर आत्म्या खातीर मिसितात प्रीतम जोसेफ डिसोजा जेस्सी रेगोस आत्म्याक मिसितात अस्टिन आनी शार्लेट मेंडोन्सा फ्लॉरिन डिसोजा तशेंच सर्व पुलगतींतल्या आत्म्याक मिसितात फ्रांसिस डिसोजा मेल्विन रोड्रिगसाच्या आत्म्याक मिसितात जुलियाना डिसिल्वा एनरी कुटुंबाच्या आत्म्याक मिसितात जुलियाना डिसिल्वा कुटुंबान सरल्या सर आत्म्या खातीर मिसितात फेलिक्स डिसिल्वा Gata zarasa cekai moje navi tumi magta Trim bapa kam tum kamagun gata Eka monan eka kalza Tuje navi somyami ailya Pabaniche mogameli बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त तई भोव मोगाळ भाव भयणीनो जिवितांतले कश्ट शिस्त बांदून हाडूंक सहकार दिता आनी कालतेपणाचे जिवीत जणवायेक वाट करता म्हणल्यार सत समजणी आमकां आयच्या दोनी वचपांनी आयकूंक मेळटा जिवितांत येवच्या कश्टांक पाठ करनासतना कालतेपणी देवाच्या कुशेकाल जिवंक कश्टांवरांतली देवाच्या जणवाय आपणूंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया हे मिसाचें बलिदान फोव ते परी आमी भेटोवचे खातीर आमी आदरलेली सर पदकां आमच्या मोतीक उडासा हाडया देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसणे मागून सांगात आमी मागया हांव पातकी सर पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सांदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पावसोत मयो सदां संवकार मुगे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां हांव भयणीनो म्हजे खातीर आसरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझे विचित्र पूर्व जतनायेन भाग्यवंत जुसेक तुझ्या पुताचे भोव भाग्यवंत आवयची पोतीन जावंक तुवें विंचून काडलोय. ह्या आमच्या सर्गींच्या राखण्याचे विनवणेन आनी मजतीन आमची कुटुंबां मोगान आनी शांतीन जियो आनी कुटुंबाचे वडील आपणाच्या अधीन आसलेल्यांक जतनायेन आनी मायपासान सांबाळू. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचे रागत वळता पर्यंत झुजोंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. आपले पूत कशे देवान तुमचे लागीं उलयल्ली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे. म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुका थितबितना ताका चीत दिवंक सुखनाका. तो तुका बेश्टयतना तुजे धैर्य सांडिनाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीत वाटेक हाडटा. कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हणीत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरीच लेखता. आपल्या बापायचे मार खायनासतना सोमा वाटेक आयिल्लो पूत कोण? शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोशाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेत जाल्ल्यांक ती समाधानाची आनी नितीचे फळाबरेत जिवीत जोड दिता. ह्या पासून पुरो सावन गळतल्या ते तुमचे हात उबार धरा आनी कामतात ते तुमचे पांय थीर सांबाळा. तुमी समकतात ती वाट नीट करा. अशे तुमचे मोटकार पांय आड पडना जावं, बगार ते साफ कूण जावं. सक्ट लागीं समाधानान जिवंक आनी भगवंत जावंक सोदा. तवळ मात्र सौम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. देवाची कृपा तुमचे मदें कोणाकच सुखना जायशे सत्राय करा. तुमचे मदें विकाचे पाले नाशे आनी ताच्या विकासो वसो सगळे सभेंत विस्तारनाशे जगरूत रावा. देवाचे उतर हे आपले भक्त करतल्यांतय सर्वेस्पराचो मोग ससनातांव ससनाक बाळता. आपली भक्ती करतल्यांतय सर्वेस्पराचो मोग ससनातांव ससनाक बाळता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी, जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वाखण आनी ताचे स उपकार केदींच विसरूं नाका. आपली भक्ती करतल्यांतय सर्वेस्पराचो मोग ससनातांव ससनाक बाळता. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांक कणवळेन वागयता
तसोच सर्वेस्पर आपले भक्त करतल्या दया दाखयता. आमकां कित्याची रसल्यांत ते तो बरो जाणा. आमी फकत धूळ माती म्हूण ताका उगडास आसा. आपली भक्ती करतल्यांतय सर्वेस्पराचो मोग ससनातावन ससनाक बाळगता. पूण आपली भक्त करतल्यांतय सर्वेस्पराचो मोग ससनातावन ससनाक बाळता. ताचो सोल्लो सांबाळतल्यांतय आनी ताची नियमां सत्रायेन पळतल्यांतय ताची दयामया संततेची संततेक उरता. आपली भक्ती करतल्यांतय सर्वेस्पराचो मोग ससनातावन ससनाक बाळगता. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू थंय सोपायसरन आपल्या शिसा सांगाता आपल्या स्वंत गांवाक पाटी आयलो. साबाताचो दीस येतस तो सिनोगागांत शिकोवंक लागलो. ताची शिकोवन आयकल्ले सबार जण अजाप जावन म्हणाले, हें सगळें हाका खंयचें आयलें? हाका दिल्या ती जानवाय कसली जावयेत आनी हाच्या हातांनी असली असर्या घडटात तें कशें? ओ मोरयेचो पोतो एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो आनी सिमावचो हो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगास आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें ताचे विशांत कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुसपडले. तोवळ जेजू तांच्या लागीं म्हणालो, प्रवाद्यांक खंय जाल्यार सन्मान सुकाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैरादेरा मदें तो बिलकुल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलेंच असर्यें तें करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हळड्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, एक ल्हान चिंता पाठोवच्या खातीर तुमच्या मुखार एक सवाल दवरता. देवाक सर्व संगती करूंक साध्य की? देवाक सर्व संगती करूंक साध्य की? आमचें चिंतप जावन आसा देव बलिश्ट, ताका सगळें गोत्त आसा, तो सर्व जाणार, तो सर्व सुवातांनी सर्वांतय हजर आसो. दी ओमनी प्रेझेंट, दी ओमनी पोटेंट एंड दी ओमनिशियंट, ताका सकड कळीत आसा. देखून तो सर्व बलिश्ट, देखून तो सर्व संगती करूंक शकता म्हणून. पूण थोड्या संदर्भांनी देव सयत अस्कत जाता. नाही, देव अस्कत जायना, बगर आमी थोड्या पटीन देवाक अस्कत करता. आयचे म्हळ्यार आमचें जे प्रचलीत चिंतप कितें आसा ताचे विरोध जावन हांव उलयतां म्हणून चिंता नाका. तें आयच्या सुवार्थेंत असलेंच एक गडीत आमकां आयकूंक मेळटा. तोड्यांचेर हात दवरून तांकां बरें केल्ल्या शिवाय कसलेंच महात कार्यां करूंक जेजू सकलो ना म्हणलें तें एक आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकता. जेजू ताच्याच लोकां मुखार अस्कत जालो गी.
आमी जुवांच्या वांजलांत पयल्या अध्यायांत आनी 11व्या वळींत थंयसर आमी आयकता तो ताच्याच लोकां मदें आयलो आनी ताच्याच परजेन ताका स्विकार केलो ना. आयचो हो वांजल त्या रितीन आसा. ताच्याच लोकां मदें तो आयिल्लो. जेजू नजरेतांत त्या सिनागोगांत आज शिकोवण दिते आसा. ताजें शिकोवण पळोवन लोक सवालां करता. लोक ताचेर दुबावता. पोरुस आयतारा दिसे आमी मार्काच्या पयल्या अध्यायांतलें वाचप आमी आयकलें. आयचें वाचप मार्काच्या 6व्या अध्यायांतलें जावन आसा. पयल्या अध्यायांतच मार्क जेजून केल्लें एक आसर्यें आमच्या मुखार दवरता आनी तो जागो जावन आसलो कफरनाव. थंयसरी तो सिनोगागांत शिकोवण दिता. आयच्या वाचपांत नजरेतांत आसा जेजू, थंयसर तो शिकोवण दिता. कफरनावांत जेजूची ती शिकोवण आयकून लोक ताची शिकोवण अधिकारान भरलेली म्हणून ती शिकोवण स्विकार करता. पूण आयच्या वाचपांत आमी आयकता लोक हाका हें बरें खंय जावन आयलें, हो कोण म्हणून आमकां गुंतनांगी म्हणली सवालां म्हणली दुबावाचें चिंतप व्यक्त करतात. पोरच्या त्या कफरनावांत जाल्ल्या त्या गडिता वरवीं त्या लोकांनी जेजूक स्विकार केलो, ताची शिकोवण स्विकार केली. देखून थंयसर ताणें महान कार्यां केलीं. थंयसर देंवसराक ताणें धांवडयलो आनी हाचे वरवीं जेजूची कीर्त, जेजूची महिमा जायत्या जाग्यांनी परगट जाल्ली आमी पळयता. पूण आज जेजू कसलेंच महान कार्यां वा व्हड आसर्यां करूंक शकलो ना. कित्याक लोक त्या दारूण काळजोचो जावन आसलो. लोकांचें चिंतप वेगळें जावन आसलें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, देव अस्कत जालो की कफरनावांत आमी पळयता ताची शिकोवण आयकले वरवीं अधिकारान भरलेलो हो मनीस म्हणून लोक वळखत आसतना हांगासर नजरेतांत जेजू फकत एक मोरयेचो पूत, एक सुतारी जावन उरलो. एक शिकोवणदार वा अधिकारान भरलेलो मनीस जालो ना. तर मोगाचें न्हू, देवाक आमी अस्कत केलो गी, ताच्याच लोकान देवाक अस्कत केलो गी. आनी देव अस्कत जालो हाचें कारण कितें? हाचें कारण जावन आसा त्या लोकांचो दुबाव. जायते पटी देव आमच्या जिवितांत, जेजू आमच्या जिवितांत महान कार्य करूंक आशेता. आमी विविध रितीच्या कश्टांनी वळख जाल्ले मनीस, विविध रितीचे दबाव आमचेर आसात, विविध रितीचे कश्ट दूख आमचे थंय आसा. आनी ह्या वेळार देव आमचे थंय विचित्र कार्य करूंक, अजापां करूंक तो आशेता. पूण जायते पटी आमचेच अविश्वासीपण, आमचेच नापातयणी आनी देवाच्या उतराक थंय आसची ती बेपरवासो एक मनोभाव आमकां देवाक आमच्या जिवितांत महान कार्य करच्यांत, असर्यां करच्यांत पाटी सरोंक कारण जातात. आमचोच अविश्वासीपण देवाचे हात बांदतात. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा ह्या वाचपा मुखांत्र देव आमकां एक आपोवण दिता. ताच्या उतरांचेर दृढ भावार्थ दवरूंक, ताच्या पुताचेर दृढ भावार्थ दवरून जियोंक. इंग्लिशांत एक सांगणी अशी आसा, द गॉड हू क्रिएटेड विदाउट यू कॅनॉट सेव यू विदाउट यू. तुज्या सहकारा विणे तुका रचलेलो देव तुज्या सहकारा विणे तुका सल्वासांव दिवंक शकना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जर देवान आमचे थंय कितें बरें करूंक जाय जाल्यार, कितें महान आसर्यां करूंक जाय जाल्यार आमचोय सहकार थंयसर गरजेचो. देखून आज ह्या शुभवार्ते मरिफात देव आमचो सहकार आशेता. कसो आमी ताका आमचो सहकार दिवचो? आमी आमचो भावार्थ सोडोवचो जाल्यार कसो? देवाचें उतर वाचलेले वरवीं तें जें कितें आमी वाचता तें आमच्या जिवितांत आमी स्विकार केल्ले वरवीं आमचो भावार्थ
साध्य जाता. आमचो तो भावार्थ देवाच्या उतराचेर आमी बांदून हाडूंक आसा. देवाचें उतर वाचून क्रिस्ताची खरी वळख आमी घेवंक आसा आनी त्या मरिफात देवाचेर तशेंच ताच्या पुता जेजूचेर दृढ विश्वास दवरल्या वरवीं आनी ताका स्विकार केल्ल्या वरवीं आमकां हें सर्व साध्य आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या उतराक फावो तो स्थानमान दिवन जेजूक आमच्या काळजांनी फावो तो जागो तयार करून ताका स्विकार करया आनी त्या मुखांतर देवाची महिमा, जेजूची महिमा आमच्याय जिवितांत परगट जाल्ली आमकां दिसून येतली. आनी ह्याच इराद्या पासत ह्या बलिदाना वेळार आतां आमी प्रत्येक रितीन मागया. मुझे है जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत्रान तुझा. मुझे है जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत्रान तुझा. म्हाका समेटोन दिता स्वादिक तुझे सेवेक सोम्या जावं लागता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान मनाक महिमेक आमच्या एका पवित्र विचारावा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत तुजी पुताची जतन घेवच्याक भगवंत सुजेक तुवें बापायच्या जाग्यार दवरलोय. ताजो उगडास काडून ही वाखणेची बली आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या वावरांत ताची मजत आमकां मेळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवन सुजेक मान दिवन आमी तुजी स्तुती करता. तुका वाखणता, तुजी किर्ती परगडता. ह्या नितीवन मनशाक तुवें अंकवार देव माये सोपोती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शेण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्रत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापय परी सांबाळच्या तुवें ताका विसलोय. जेजू उदेशी देवदूतांचो आनी सर्गींचो सळगो दरबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे संगत आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबलाचा सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंसर्गी दुखाचे जय. सर्वेस्पराचे नावी येता दाखाचे. उंसर्गी दुखाचे जय. बापा, करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so gut purgatuja. तुझ्या क्रूसानी पुनर्जीवन पोणावरवी कृपे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सर्वोडारा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेल्या तुज्या पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकर मरिये देवाच्या माये संगाती, भगवंत सुसे तिचो पती, भगवंत धर्मदुता, अविलाची सांत तेरेस, कुर्साचो सांत सुवांव, जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुक्षिता तशें आमची पथकां गोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटांत सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसो. माया मोग सुगुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लभलेली आमी सर्वां सुभागी. सम्या तुझे पितरांचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jesu moga sagor, moga jeuna kapaita, kursa saulen besar, moga diri ugarta, kursa rapna keskilan. Kuraplikkan zambanta Kerwaran kleragat piyem dita Jiwa plosar marpita Jesu ye begi ye Mazabuk mochi tabong tu ye Jesu ye Jesu ye Begiye Mogatan mochi bagong tuye. प्रार्थूया. बापा सर्गा संसाराच्या दुनिया तुजो पूत संसारांत आयलो तेन्ना घेवन झुजेन आपले प्रामाणीक आनी कलते सेवेन सोडवण्याच्या कामान तुजे येवजणेचो फळ दिलो. ताच्या देखीन आनी मजतीन आनी हे जिवीत दितल्या संस्काराच्या बळान आमचें जिवीत सदांच प्रामाणीक आनी पवित्र जावन सोडवण्याच्या कामांत उर्बेन आमी वांटो घेवंक म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचुनिया क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळोदकार. साईबा जाजुसे
Tuam sovada Zater tuam so Nimanu suskar Vaita vignaku Amchini var Atani Murnacha vela Saiba sanzuse Tuam sovana Deva lagi ghar Tuji varmasat Tuja tyagopan Amka durdar Atani Murnacha bhakta Okar putra sove Amvarvarya Shivadi Vamka Bhagavan Kutsa Chaturve Devaram Kamsa Devam Chadasmanantle Vapache Putachane Pavitratnachanavi Amen.